सांखळे रवींद्र भवनाच्या परिषद सभाघराक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पंडित रामदास कामत हांचे नाव दिवपाचो सुवाळो जालो। सांखळेचे पूत तशेंच संगीत मळार नामनेची व्यक्ती पंडित रामदास कामत हांका लागून सांखळेचे नाव संवसारीक पांवड्यार पावले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। आरडीएक्स कॉपीरो रिपोर्ट। आयच्या खरें म्हणजे दोन कार्यक्रम सांखळे रवींद्र भवनच्या वतीन आयोजित केल्या। एक स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या आमच्या कॉन्फरन्स हॉला खातीर नांव दिलां तो आनी प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली दिवपाचो हो कार्यक्रम सांखळे रवींद्र भवनाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या। हांगासर आयिल्ले आमचे उपाध्यक्ष बाबा दत्ताराम कुंडलकर डायरेक्टर्स आनी ह्या कार्यक्रमा खातीर खास करून सांखळे आनी परिसरांतले सगळे कला सन्मान विजेते पुरस्कार विजेते सगळे कलाकार आनी तरी बाकीचे सगळे कलाकार परत एकदा सांखळे रवींद्र भवनच्या वतीन तुमकां सगळ्यांचें स्वागत। हांव स्वर्गीय प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली ओंपता आनी तांचे गायन क्षेत्रांत आसलेले योगदान आमी केन्नाच विसरपाक शकना। सातत्यान तांच्या सगळी ते याद उरतले। दुसरो कार्यक्रम जो आमी त्या कॉन्फरन्स हॉलाक आमच्या स्वर्गीय रामदास कामत हे सांखळेचे सुपुत्र सांखळेंतल्यान जशें सांगलें तशें ते शिफ्ट जाले मुंबय हांगासर आनी ताज्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळ्या नाटकांनी मदनाची मंजिरी आसतली किंवा कितलीशीच संगीत नाटकां तांच्या हातूंतल्यान तांच्यांनी जें गायन केलें तातूंतल्यान ती प्रसिद्ध जाली। लोकांच्या ओंठाचेर आयजूय बी वेगवेगळी गाणी तांच्यांनी गायलीं ही सदोदीत लोकांच्या ओंठाचेर खेळटात। आमकां गर्व आसा, सांखळेकारांक गर्व आसा की बाबा रामदास कामत हे सांखळेंतले आनी सदोदीत ते आमच्या स्मरणांत उरचे। पिढ्यान पिढे रामदास कामत हे सांखळेकारांक याद उरपाक जाय होच हेतू लक्षात दवरून आमी सभागृह आमच्या कॉन्फरन्स हॉलाक तांचें नांव दिवपाचें ठरयलें जेणे करून इन फ्युचर म्हणजे सांखळेंतूय बी स्वर्गीय रामदास कामत हाजे सारके व्हड कलाकार हे जावपाक शकता ही प्रेरणा आयच्या तरणाट्यांनी घेवची, आयच्या युवकांनी घेवची ही म्हत्वाची आसा। आनी दुसरी गोश्ट आमी सदांच पळयता की नोकरी हेका आमी प्रथम स्थान दिता पण कलाकार आसतना सुद्दां आपल्या कलेक जे कलेचें जितकें प्रशिक्षण घेवपाक जाय आनी कलेचें जितकें आमी म्हणटा ती रियाज करपाक जाय ती रियाज सातत्यान करता आसतना दिसना ते फक्त नोकरी म्हणून तेज्या कडेन पळयता पण बऱ्याचशा कलाकारांनी आपल्या कडेन आसलेल्या कलेचे रियाज हे कंटिन्युअसली करप म्हणजे जेका आमी म्हणटा तालीम किंवा त्या कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस हे करप गरजेचें आसा। आनी ते जर केलें आसत जाल्यारूच आमी जशें स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या सारके व्हड कलाकार आमच्या सांखळे आनी ह्या परिसरात जावपाक शकता। हांव आज परत एकदा म्हणजे स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी सभागृहाक जें नांव दिलें त्या बद्दलूय हांव तांकां आज याद करता। सांखळेकारांनी सदोदीत तांकां याद करचें आनी पंडित प्रभाकर कारेकर हांकांय आमी सगळ्या जाणां आमी तांकां श्रद्धांजली ओंपता आनी दोन उतरां सोंपयता। म्हयन्या पयलीं आमच्या बाजारांतले आमचे टिचर जन नायक सर आनी आमकां जे हें दिल्लें की रामदास कामतीचे कितें तरी जावचें कित्याक तो आमचो सांखळेचो ज्येश्ठ कलाकार पण कितें करप हेजें सुचना आशिल्लें। जेन्ना सल्ला मसल जेन्ना दोतोरा कडेन गेली दोतोरान फकत सांगलें की कॉन्फरन्स हॉलाक ताचें नांव दिवया आनी ते सगळे आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एका मतान मान्य केले। सो हांव दोतोराचें अभिनंदन करता की ताणें आमकां नांव खंय दिवपाचें सुचयलें आनी त्या बरोबर आमी कोणाक आपोवचें। सो मागीर अशें कळ्ळें की आमच्या सांखळेन कला सन्मान पुरस्कार करपी 10 जाण आसा तांकां पयलीं प्रिफरन्स दिवया तांकां आपयलें। त्याच प्रमाणे ते जे बाजारांत रावपी आसात तांचे शेजारी वर्ग तांकांय आमी आपयले आनी ताज्या बरोबर जे काम करपी आशिल्ले जे दत्तवाडी पेणी म्हणटाले पालकेक तांकांय आपयले। सो जे पण चुकून समज कोणाक आपोवना कित्याक हो कार्यक्रम आज जातलो काय 20 तारखेक जातलो हो खबर नाशिल्लो। सो तुमी हांगा सगळे जाण आयले बरें दिसलें आनी एक आमकां आमचें भुशण की सांखळेचें आमकां हांगा नांव